70 फाटले म्हयनोभर जालो पावसान धुमाकूळ घाला। तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात रानां वाठार आशिल्ल्यान झाडां पडप, पालसणां कोसळप नित्याचेंच। मात फायर ब्रिगेडी कडेन फक्त 2 गाडयो, तांचे कडेन मॅनेज जायना। फुल फ्लॅश्ड फायर ब्रिगेड मागयल्या म्हूण फायर ऑफिसर सांगता। 70 तालुक्यांत पावसाच्या दिसांनी मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाता। झाडां पडटात, पालसणां कोसळटात। 1 जुलया सावन आतां मेरेन फायर ऑफिसरांनी 57 कॉल अटेंड केल्यात। सुमार 18 लाखांची प्रॉपर्टी साल्वार केल्या म्हूण फायर ब्रिगेड सांगता। मात फायर ब्रिगेडी कडेन गाडयो 2च, कॉल आयले काय सगळी धांदल। 1 जुलै पासून आतां पर्यंत आमकां अराउंड 57 कॉल्स, डिफरंट कॉल्स जाल्ले आसा वालपेट फायर ज्युरिडिक्शनान। जेतून इलेक्ट्रिकल फायर कॉल्स आसा, रोड ब्लॉकेज, मागीर ट्री फॅलिंग, रेस्क्यू कॉल्स आणि 3 फावटी लँडस्लायड जाले चोर्ला घाटान, ती आमी अटेंड केल्ली आसा। आणि हितून जवळ जवळ लॉस अराउंड 6,15,500 रुपीज जाल्ले आसा। आणि वी हॅव सेव्ड अराउंड 18,62,000 रुपीजाची जी प्रॉपर्टी आसा ती सेव केल्ली आसा। लँडस्लायड आमकां 3 फावटी जाल्ल्याचे कॉल येयल्ले। आमी आमच्या कडेन सध्या 2 वॉटर टेंडर्स आसा, जितूंतली एक आसा ती आमी यूज करता, दोनूय यूज करता, पण त्यातल्या नीव आसा ती आमी टर्नआउटाक यूज करता। आणि म्हाजो प्रयत्न आसा की एक नीव हांगा जे चेसीस हाडलेले आसा पणजे फायर फोर्स हेडक्वॉर्टर्सान, जे तेन्ना फॅब्रिकेशनाक वयतले तेन्ना हांवें ऑलरेडी एप्लाय केल्लें आसा की नीव गाडी हांगा दिवची, कारण जेन्ना चोर्ला घाटा सारक्या लँडस्लायड वगैरे जाता तेन्ना एक फिटनेस असलेली गाडी आसा गरजेची आसता, आणि त्या खातीर एक नवी गाडी हांगा दिल्या जाल्यार ती बरी जाता। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। म्हापश्या तारी कडेन बस्तोड्या जंक्शना वेलो रस्तो सारको करपाक सरकाराक जमना जाल्यार तो रस्तो खंय काँग्रेस सारको करूंक तयार आसा। मात मनोहर पर्रीकाराचेर विश्वास ना म्हूण सरकारा कडच्यान लेखी मान्यताय हळडोणच्या आमदारान दिवची म्हूण म्हापश्या काँग्रेसीची आमदाराक चॅलेंज। आमी लोकांकडले पैसे एकठांय करता, आमी काँग्रेस पार्टी तो रस्तो सारको करता, फक्त आमकां तुमी रिटर्न परमिशन दियात। रिटर्न परमिशन इतक्यात म्हाका लागून मागता की हेच्या आदी यूथ काँग्रेसीन जेन्ना रस्त्याचेर फोंडकुलां पडले तेन्ना रस्त्यार आमी आडोंक रावले, तेन्ना आदले टायमार जेन्ना मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आसलो तेन्ना आमकां युवा काँग्रेसीन आसतना जेलीन घातलेले, आग्वाद जेलीन घातलेले। सो परत आमकां आग्वाद जेलीन घालतलो। तो कितेंय करूंक शकता, सत्ता आसा, सत्तेचो कसो गैरवापर करूंक जाय, विरोधकांक कशें चेपूंक जाय हें ताका बेस बरें खबर आसा। त्या खातीर आमकां रिटर्न तेंच्यांनी दिवचें की सरकारा कडेन पयशे ना की तुमी रिपेर करात, तेन्ना आमी एका दिसा भितर, फक्त एका दिसा भितर तो रोड जो पिड्ड्यार जाल्लो आसा तो रिपेर करून दिता, आनी ते आनीक फोंडकुलां पडची ना असो रस्तो आमी रिपेर करून दिता। आमकां रिटर्न परमिशन दिवचें सरकारान, आनी हें परमिशन हाडपाक आमचो हळडोणच्या आमदारान फुडाकार घेवचो। रक्षा मंत्री आसतना फ्लायओव्हराची कार्यावळ करून थंय आमदाराचो बर्थडे करूंक लाखांनी पयसो कड्डिलो, मात रस्तो सारको करूंक खंय सरकार पातीशीर। 12 मार्च 2016 ह्या दिसा व्हडा दबाज्यान त्या जाग्यार फावंडेशन स्टोन घातलो। त्या वेळाचो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार, त्या वेळाचो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, त्या वेळाचो डेप्युटी CM आमचो आदलो डेप्युटी CM आनी म्हापशेचो आतांचो आमदार फ्रांसीस डिसोजा, आमचो आमदार, हेर मानेस्त येवन व्हडा दबाज्यान व्हडलो माठो कितलेशेच लाख थंय मोडले। आयज तुमकां ते लाख त्या रस्त्यार मोडूंक जायना। तो माठो व्हडल्या आनी तो बर्थडे थंय सेलिब्रेट जाता, इनॉग्रेशनाच्या नांवान कोणाचो बर्थडे थंय सेलिब्रेट जाता 12 मार्चाक। आनी तुमकां बर्थडेक आनी त्या इनॉग्रेशनाक जर इतके लाखांनी पयशे तुमी मोडूंक शकतात जाल्यार तो रस्तो जो लोकांक जाय, ज्या लोकांचे आरोग्य आनी तेंच्या जतनायेक जेंचे एक्सिडंट वाडोवपाक जे खर्च करपाक तुमचे कडेन पयशे ना। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। घेऊ एक ब्रेक।